गोंयांत 26 ऑक्टोबरासान 37वी राष्ट्रीय खेळा सर्त सुरू जाल्या। या सर्तीचो समारोप सुवाळो 9 नोव्हेंबराक ताळगांव श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातलो। सर्तीच्या समारोप सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर तसेच केंद्रीय खेळा मंत्री अनुराग ठाकूर हाजीर रावतले। या शिवाय उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नाईक हे लेगीत ह्या वेळार हाजीर रावतले, अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या। नॅशनल गेम्साचे क्लोजिंग आमच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर 9 तारखेक बरोबर 2:30 वरांचेर जातलें। त्याच संदर्भात आमचे भारताचे उपराष्ट्रपती ह्या क्लोजिंग सेरेमनीक प्रमुख पाहुणे म्हणून आसतले आणि अलॉंग विथ द केंद्रीय आमचे खेळा आणि युवा वेव्हार खात्याचे मंत्री श्रीमान अनुरागजी ठाकूर, आमचे गोयचे मुख्यमंत्री MOS श्रीमान श्रीपादजी नाईक आणि त्याच प्रमाणे आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन हांकां आमी ऑलरेडी इन्विटेशन दिल्लें आसात, त्यांचो आस्पाव त्याच प्रमाणे आमचे स्पीकर श्री रमेश बाब तवडकार हेवूय ह्या मुख्य माचयेचेर आसतले। सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नाईक हाजीर आशिल्ले। श्रीपाद नाईक हे गोंय ऑलिंपिक संघाचे अध्यक्ष आसून लेगीत तांकां दुय्यम स्थान दिलें म्हूण बोवाळ पडिल्लो। ताका लागून सर्तीच्या समारोप सुवाळ्याक तांकां हे फावो तसो मान मेळटलो काय हाचेर सगळ्यांचें लक्ष आसा। वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।